जयकार, देवाक 3 वास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदाकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एक वेळ. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ही वेळार मोगाच्या बाबेलानो देवाक दिन वाचूया, ताची स्तुती करूया, ताका वाखाणया. परतून आयज एक नवो दीस आनी एक नवी रात आमकां देवान दिल्या. ताणें आमकां सांबाळल्यान, ताणें आमकां राखल्यान. हर एका वायटांतली ताणें आमकां सोडयल्यान. तो आमचो देव आनी तो आमचो मोग करता. त्या वेळार अन्य भाशेन आमच्या जिव्या देवाक वाखाणुया. Librohon teremishama hira basheket rotra masihira ma. Librohon tramasihitra masuhurahina makarama sheketra ramu. वाखाणी म्हज्या देवाक, स्तुती म्हज्या देवाक, गौरव म्हज्या देवाक. पयात मातेवाचो 12 आनी 31 आनी 32 ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 31 and 32. देखून हांव तुमकां सांगता, सगळी पातकां आनी देवनिंदा मनशाक भोगसतली, पूण आत्म्याचेर देवनिंदा भोगसोची ना. आनी कोणूय मनशाच्या पुताचेर वायट उलयत जाल्यार ताका भोगसतले, पूण कोण पवित्र आत्म्याचेर उलयत जाल्यार ताका भोगसोचें ना, जावं ह्या संवसारान आनी जावं फुडल्या. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्यान आनी ताणेंच ही उतरां उलयल्यान. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, पळयात सगळीं पातकां आनी देवनिंदा पासून मनशाक भोगसतली, पूण देवाचें उतर सांगता, स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, जो आत्म्याचेर उलयता ताका भोगसणें ना. मनशाच्या पुताचेर जेजू क्रिस्त म्हणटा, मनशाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त, ताचेर पासून वायट उलयत जाल्यार ताका ते भोगसतले, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे उलयत जाल्यार ताका भोगसुचें ना. आनी जेजू क्रिस्त त्या वेळार सांगता, ह्या संवसारान आनी जावं फुडल्या, म्हटल्यार त्या वेळार तो शिसांक हें सांगतालो, लोकांक हें सांगतलो. आनी जेजू क्रिस्त थंय स्पेशली म्हणटा, आतां पासून आनी फुडें पासून पवित्र आत्म्याच्या आड उलयलेले ताका भोगसुचें ना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जायतीं जाणां पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतात, देवाच्या उतरांच्या आड उलयतात, पूण बायबलान, पवित्र पुस्तकान आमकां अशें उतर सांगलां जेजू क्रिस्तान, की जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतलो ताका भोगसणें ना. क्लियर म्हणटा जेजू क्रिस्त, ताका भोगसणें ना. कित्याक एक देवाचो सेवक पवित्र आत्मा उलयना मोगाच्या भाव भयणांनो, पूण तेजे भितर आसा तो बापाचो आनी पुताचो आत्मा तेचे वरवीं उलय. त्या आत्म्यांक जर कोण उलयता तर एक पातकां म्हणटात तुमकां भोगसणें आसा, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आड उलयता ताका भोगसणें ना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात, ज्या वेळार तुमी पवित्र आत्म्याच्या आड उलयतात त्या वेळार तुमकां भोगसणें ना. जर एक देवाचो सेवक पवित्र आत्म्यान भरोन देवाची उतरां टीच करता, शिकयता, आनी तेचेर आड आमी जर उलयता जाल्यार ताचें भोगसणें देवा कडसून आमकां मेळना. हें सदांच मतीन दवरात. देखून आमी जेन्ना कोणाक उलयता, कोणाच्या विरुद्ध उलयता, एका देवाच्या सेवका विरुद्ध उलयता, तेन्ना आमी चिंतून उलोवंक जाय. जर जेजू क्रिस्त आमकां खूब खाशा सांगता, म्हाका पासून तुमी वायट उलयल्यात जाल्यार पासून भोगसणें आसा, देवनिंदा केल्यार पासून, पूण पवित्र आत्म्याच्या आड उलयल्यात जाल्यार तुमकां भोगसणें. देखून मोगाच्या हर एक आमची उतरां आमी चिंतून उलोवया, कित्याक भोगसणें ना. आनी हें भोगसणें देवा कडसून ना मोगाच्या भावभयण. हें सदांच मतीन दवरात. देखून हर एका देवाच्या सेवकाचो, देवाच्या उतराचो रिस्पेक्ट करुया, हर एका देवाच्या सेवकाक मान दिवया, हर एका देवाच्या सेवकाक मान दिवया.
उर्जीचा आता आणि सदाकाळ सर्विस पोराचे नाव उर्जीचा लेवो राहीना माशारेला माशेरे बेरे पे शांतिरानंदे हालेलुया. Hallelujah, praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. त्याचें नांव सदा सदा काळ उर जावं. आमेन. ताचें नांव सदा सदा काळ उर जावं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमच्या जिवितान आमी ह्याच कारणां पासत आसा आमच्या देवाचें नांव व्हड करचें पासून. आमेन. केन्ना तुमचें नांव व्हड करूचो प्रयत्न करिनाका. आमेन. तुमचं नाव व्हड करचो केन्नाच प्रयत्न करूं नाका, कित्याक तुमचो नाव व्हडलो करतलो तुमचो सर्वीस फॉर देव आसा. आमेन. सो तुमी तुमचें नाव व्हड करूं नाका, केन्नाच नाका. बायबल क्लियर म्हणटा जे कोण वयर रावंक सोदतात तेणी खाला रावचें. वयले जागेची आशा आमी करची न्हू. जे कितें देवान दिलां आमकां तेतून आमी समाधानान रावचें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल अशेंच आमकां शिकयता आनी जेजू क्रिस्तानूय आमकां अशेंच शिकयला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तानूय अशेंच शिकयला. जर कोणाक सेवक जावचो आसा जाल्यार तेणी तशेंच करूंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आजचे देवाचे उतर घेयात आनी ह्या उतरा वरवीं आमी ब्लेस आसतले. आमेन. पळयात देवाचे उतर कितें म्हणटा तें. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 10. लोकांक आपले सरशे एकठांय करून ताणें सांगलें, आयकात आनी सजमून घेयात. तोंडान भितर वेता तें मनशाक म्हें करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशाक म्हें करता. आमेन. सो पळयात हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आयचे देवाचें उतर. पळय जायते पावटी आमकां सजमानना आमी आमच्या लायफान मेरी कशी जाता. थोडीं जाणां म्हणटात, अरे हांवें तर कांयच करूंक ना, हांवें तर दुसऱ्याचें वायट करूंक ना, हांवें तर दुसऱ्याक त्रास दिवं ना, तरी पासून हांव मेरी कशी जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जायतीं जाणां ही कन्फ्यूज आसात. आमी लायफान मेरी कशी जाता. बायबल आपल्या जिवितान आमकां चड कितें शिकयता आनी जेजू क्रिस्तूच तें सांगता, आयकात आनी सजमून घेयात. पयलें आयकोंक सांगलां आनी दुसरें सजमून घेवंक सांगलां. 11वी लायन म्हणटा, तोंडान भितर वेता तें मनशाक केन्नाच म्हें करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता. पळय आतां जायतीं जाणां आसात जी हेर सगळ्या विशयान बरीं आसात, पूण जर उतरांच्या विशयान पयलीं जाल्यार ती सारकी ना. थोडीं जाणां म्हणटा अशें थोडीच आसता बरें, तोंड आसा म्हटल्यार आमी उलयताले. ना, तुका तोंड आसल्यार म्हटल्यार कितेंय उलोवंक जायना, कित्याक तुजी जीब, तुजो वॉयस, तुजो आवाज ह्यो अभिशेक जावन आसा. देवान तेका माखलेलो आसा. तुजे भायर सरता तें उतर देवान माखलेलें आसा, कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं तूं देवाची उतरां उलयताय. सो तुका अशें म्हें कांयच उलोवंक जायना ना, जेका लागून तुजो आत्मो आनी तुजी कूड भ्रश्टायतली. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, तोंडान भितर सरता तें मनशाक म्हें करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तें मनशाक म्हें करता. आमेन. तेंच मनशाक म्हें करता. सो खूब म्हत्वाचें आसता आमच्या जिवितान कितें मनशाक म्हें करता तें. हालेलुया. आनी मनीस तेच सोदीत आसता, हांव म्हाज्या लायफान हांव मेळो कसो जालो, पूण तांकां खबर नासता आपल्या जिबेच्या उतरान तो आपलो आपणाकूच मेळो करीत आसा म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
पळयात जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा तो मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 18. पूण जें तोंडांतलें भायर सरता तें काळजांतल्यान येता आनी तेंच मनशाक न्याय करता. कितें म्हणटा, जें तोंडांतसून भायर येता तें काळजांतल्यान येता आनी तेंच मनशाक न्याय करता. 19 लायन सजमवणी आनीक चड दिता. तर वायट चिंतना, प्राणघातकेपण, परोदवारपण, पोजाडपण, चोरयो, लटीक गवाय, निंदा काळजांतल्यान भायर सरता. काळजांतल्यान. 20 लायन म्हणटा, मनशाक मेळयतात त्योच ह्यो वस्तू. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हय जेजू क्रिस्त मेळयतात त्या वस्तू विशीं उलयता. मेळयतात त्यो आमी जायते फावटी पळयता जाल्यार कोणाक जर पळोवंक गेले जाल्यार अशें समजतलें हेतून कितें मेळ्ळें आसा आनी हेतून कितें, म्हाजे हात तर बरे आसात, म्हजे पांय तर बरे आहात, म्हजी आंग वस्त्र तर बरी आहात, हेतून कितें मेळ्ळें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हेतून कितें मेळ्ळें आसा. पळयात रेवलेशन सांगता, प्रकाशणीचें पुस्तक सांगता, जी कोण आपली आंग वस्त्रां धुता ती सुभागी. खंयची आंग वस्त्रां धुता? आंग वस्त्र धुता जाल्यार सर्फ पावडर घेवन आनी कसली पावडर घेवन धुवंक जाय कितें तेका धुवून जावंक जाता ना. बायबल म्हणटा ही आंग वस्त्रां जावन आसात स्पिरिच्युअली आंग वस्त्रां. बायबल क्लियर म्हणटा तुमची आंग वस्त्रां धुता ती सुभागी. हालेलुया. सजवून घेयात दर एकल्याची आंग वस्त्रां आसात. दर एकल्याची आंग वस्त्रां आसात आनी ती आंग वस्त्रां धुणें हें गरजेचें आसा. आमेन. दर एक दिसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती मेहनी करूची न्हू केन्नाच न्हू. चड करून आमच्या जिबेचेर आमचो कंट्रोल जावो, आमच्या उतराचेर आमचो कंट्रोल जावो. आमी देवाची उतरां उलयता आनी तेच उतार जर आमी थोड्या वखतान जर वायट उतरां उलयता तर तुजी कुडीक तूं कंट्रोल करूंक शकनाय ना. तुज्या कुडीक दुसरो कंट्रोल करता. आमेन. दुसरो कंट्रोल. पळय देवाच्या उतरान जर आमकां वाडोवंक जाय तर आमच्या जिबेचेर आमचो कंट्रोल येवंक जायो, आमच्या उतराचेर कंट्रोल येवंक जायो. कित्याक ज्या वेळार तूं जिबेचेर कंट्रोल दवरतले तर आख्ख्या कुडीचेर कंट्रोल दवरता. जर तूं जिबेचेर कंट्रोल दवरनाय तर कुडीचेरूय तुका कंट्रोल मेळोवंक शकनाय तूं. आमेन. कुडीचेर कंट्रोल मेळोवंक शकना. पळय जें कितें हांव सांगता तें खूब म्हत्वाचें आसा आनी पवित्र आत्मा खंय उपस्थितीत आसा. आमेन. कित्याक पवित्र आत्मा म्हणटा जसो हांव पवित्र आसा तशी तुमी तेका पवित्र जालेली जायात. तुमी तेका पवित्र जाले. रोमकाराचे पत्र म्हणटा चॅप्टर 12 तुमी तुमकां तुमची कूड देवा मुखार भेटयात एक जिवी बली कशी. हालेलुया. सो पळयात आयचे जे देवाचे उतर आसले ते खूब म्हत्वाचे आसले. जायते फावटी आमी अशी कितें तरी उलयता जावं आमी आमच्या लायफ स्पिरिच्युअली आसून पासून आमी अशी कितें तरी उतरां उलयता जाका लागून आमी आमकांच मेने करता. पळयात उलयल्या उपरांत सॉरी म्हणण्या परस उलोवचे आदी त्या शब्दाचेर कंट्रोल दवरल्यार अदीक बरें. प्लीज चलो कितें सांगता पळयतात मा. उलयल्या उपरांत त्या उतराचेर सॉरी म्हणच्या परस तें उतर उलोवचे आदी त्या उतराचेर विचार केलेलो अदीक बरें. आमेन. कित्याक जायती फावटी आमी अशी उतरां उलयता जेचेर आमचो कंट्रोलूच ना आनी मागीर आमकां समजता अरे हांवें बेश्टेंच उलयलें मागीर सॉरी म्हणटा. पूण तें उतर आसा एक फावट तें भायर पडलें जाल्यार पडलें. सो पळयात हे विशयाचेर तुमी शिकोवंक जायात. कित्याक देवाचो आत्मो सांगता शिकोवंक. कित्याक जर तुमची कूड जर कंट्रोलान आसूंक जाय तर सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तुमची जीब तुमच्या अधीन आसलेली. आमेन. गॉड ब्लेस. कित्याक जाणा बाबा हें जें कितें आसा न्हू हें देवाचें देणें आसा. हें आमी उलयता ही जिबेची उतरां ही देवाचें देणें आसा. बायबल म्हणटा एका झरीसून गोड आनी कडू उदक व्हांवंक जायना. जीब ही खूब म्हत्वाची आहा. कित्याक त्या जिबे वरवीं आमी देवा बापाक वाखाणटा आनी त्याच जिबे वरवीं आमी दुसऱ्याक शिरापता. कशें सांग जाता.
ना सांग जायना. पळय चिंतात कित्याक देव तुमचो आसा, देव तुमचो आसा. थोड्यांका दिसता कितें ओके ना ब्रदर एडजस्ट करूंक जाता, आमकां तशें कांय ना. आमी मनीस म्हटल्यार आमच्या लागसून जिबेनसून जीब घसारता आमचे. ना 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 तशें ना बाबा. तुजी जीब तुज्या कंट्रोलान जाय. जेम्साचें पत्र सांगता, जाकुबाचें पत्र सांगता, तुजी जीब तुज्या कंट्रोलान जाय, तुजीं उतरां तुज्या कंट्रोलान जाय. ह्या उतरांक लागून जायतीशीं घरां मोडल्यान, जायतीं घरां मोडल्यान, जायते आत्मे दुखावल्यात, जायते आत्मे देवा लागसून पयस. सो तुजे जिबेचेर तुजें कंट्रोल जावं. बायबल आयचें जे देवाचें उतर सांगता तेंच सांगता, तोंडान भितर सरता तें मनशाक माय करिना, पूण तोंडांतलें भायर सरता तेंच मनशाक माय करता. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरान पासत सोरिस्पर देवा. तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमाता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता. त्या झाडाची फळां दुसरी खाता सदा सदां का. आमेन. गॉड ब्लेस.